Today in this chapel, we celebrate the feast of the tongue of Saint Anthony. We all know that when we die, our body is decomposed. But after 30 years of the death of Saint Anthony, though his body was decomposed, his tongue was still alive. There was life in his tongue because when he was living, he always spoke good words, words about the Lord. And with the words of the Lord, he touched so many people. Therefore, today in this chapel, we have seen many devotees who have come to express their faith in Saint Anthony. May Saint Anthony bless them with all blessings from above, and whatever our devotees need, may they be fulfilled with the blessings from above. I wish one and all a very happy feast of Saint Anthony's tongue. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हांव फादर एन.सी. डिकुना, सांत आंतोनीच्या कपेलाचो कपेलांव. आयज आमी ह्या कपेलांत व्हडा खुशालकायेन आनी दोबाज्यान सांत आंतोनीचे जिबेची दोबाजीक परब संबरबता. आयज हांगासर आमी पळयता हजारांनी लोक हांगासर हे परबेक हाजीर जाला. कित्याक जायत? कित्याक इतल्या लोकांक सांत आंतोनीची भक्तीकाय मोगाच्या भावणीनो आमी जाणाव जेन्ना सांत आंतोन मेल्या उपरांत 30 वर्सां उपरांत ताची कूड हुस्पिली. आनी जेन्ना ताची कूड हुस्पिली तेन्ना ताची आख्खी कूड कुसलोली, पूण ताची जीब आसा तशी उरलोली. ताची जीब पुसूंक ना. मोगाच्या भावणीन आमी जाणाव मनीस मरता तेन्ना पयलो जीब कुसता, जिबेचो वास येता. पूण भाग्यवंत आंतोनीची 30 वर्सां उपरांत पासून ताची जीब आसा तशी पवित्र उरली. आयज ही ताची जिबेची परब संबरबताना देवान सांत आंतोनीची जीब पुसूंक दिवंक ना. कित्याक? हे जिबे वरवीं ताणें जेजूक परगटलो. हे जिबे वरवीं देवाचें उतर ताणें लोकांक परगटलें. आनी हे जिबे वरवीं जायते बरे उतरा वरवीं ताणें दुसऱ्यांच्या जिवितान घोटाय दिली. आयज ताची परब संबरबतात आनी इतलो हजारांनी लोक हांगासर येता जाल्यार पयले सुवातेर तांकां सांत आंतोनीची जायती भक्ती तांकां हांगासर आयलोले मागलोले सगलें तांकां मेळटा. दुसरे सुवातेर आयज हो लोक इतलो येयलो जाल्यार सांत आंतोनीक ताचे जिविताचे देण्या पासत दिनवासूंक. कित्याक तांकां ताचे वरवीं भाग्यवंत आंतोनी वरवीं मागलोलें जायतें मेळ्ळां आनी ह्या पासत ती देवाक दिनवासूंक हांगासर आयल्या. दुसरे सुवातेर हो इतलो भक्तीन हांगासर लोक आयलो जाल्यार तांकां जायती गरज आनी भाग्यवंत आंतोन तांचें मागलोलें ताचे विनवणेन देव तांकां फावो करता. आनी ह्याच पासत ह्याच मोगान ती हांगासर येतात. तर आयज ही परब संबरबताना सगल्यांक भक्ती आसलोल्यांक भाग्यवंत आंतोनीची खुशालकायेची परब हांव देता. आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन तुमचे सगल्यांचेर तुमच्या गोरजांक तो पावूंक आनी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवा लागीं मागता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं.